सत्तरी म्हालांतलो डोंगुर्ली ठाणे हो एक ऐतिहासीक गांव आणि हांगा 7 दिसांचो शिगमोत्सव जाता। फाल्गुन पौर्णिमेन जी आमी होळी पौर्णिमा म्हणटा थंयच्यान त्या शिगम्याक सुरवात जाता। पयल्या दिसा होळी हाडटा, पुनये दिसा, दुसऱ्या दिसा होळी घालता, तिसऱ्या दिसा रोमटामेळ जाता, चवथ्या दिसा कोरोल्यो आणि पांचव्या दिसा कोरोल्यो, 6व्या दिसा आमची 7 भावांची जी प्रसिद्ध घोडेमोडणी उत्सव आहा तो साजरो जाता। आणि ही घोडेमोडणी 6व्या दिसा ह्या 7 मार्चाक येयल्ल्या 7 मार्च 2026 ह्या वर्सा ह्या दिसा येयल्या। सुरवात कशी जाता, आमचे पयली सुरवातीक आमचे नवदुर्गा सातेरी देवस्थान आहा त्या देवस्थानात आणि बाकी देवस्थान सगळी पूजा अर्चा जाली की हेका सुरवात जाता। जवळ जवळ सगळी पूजा अर्चा करून 10-11 वरां जाता। 11 वरां जाली की आमचे 7 भावांची बैठक जाता। 7 भाव जे आसा पाली ठाणे, पाली, चरोणे, हिवरे, बुद्रुक, खुर्द, त्याच बरोबर गोळाले रिवे हे 7 भाव येऊन आमची एक बैठक घेता नवदुर्गा सातेरी देवस्थानात। ती बैठक अशी असता की आमचे बरे भाशेन हो प्रोग्राम करूया, एकामेकाक सहकार्य करूया, मार्गदर्शन करूया म्हणून एक वरभर आमची बैठक जाता। बैठक जाल्या उपरांत सगळे लोक ज्या गांवचे लोक आहा ते सगळे आपल्या आपल्या गांवांत देवळांनी वयता आणि बरोबर 4 वरांचेर आमी सगळे घोडे नेसपाक आमची नवदुर्गा सातेरी देवस्थानात येता। थंय ते घोडे नेसपाक सुरवात जाता। ते सगळे तांकां अलंकार सगळे घेवन सजयता। एक सगळे करी म्हणून सगळं 5 वरां जाता। 5 वरां जाली की घोडे भायर सरपाक लागता। सगळे देवाक नमन करून त्याच बरोबर आमचे मूल देवस्थान आहा तेका ग्रामदेवता आहा तेज्या देवळाक 5 प्रदक्षिणा घालता आणि आमचे होळये कडेन वयता। होळये जवळ जवळ त्या देवळा पासून 500 मिटराक आहा थंय वयता। थंय देवाक होळयेक नमन करता। नमस्कार करून ते वाजत गाजत ढोल ताशाचे हेतून सगळे लोक त्याच बरोबर आमचे 4 घोडे, एक सातेरीचो, एक जोगेश्वरीचो, एक केळबायचो आणि एक ब्राह्मणीचो, अशे 4 घोडे ते वाजत गाजत आमचे मळार येता। हे देवाचे मळ म्हणटा, मंडळगिरो कोळगिरो आहा पळय तेज्या मळार येता आणि थंय येवन ते सगळ्यांक नमन करता आणि एक अशे नाचत वाचत रावता। त्या म्हणसर बाकीचे घोडे आहा पालीचे, चरोण्याचे, हिवऱ्याचे, गोळालेरे ते तांचो एक पारंपारीक जागो आहा ग्रावंडा भायर, थंय येवन ते आपल्या हेजे उबो रावता आणि तांकां मागीर हे घोडे वयता आमचे पयलीं वयता ठाण्याचे घोडे पाली वयता तांकां ते हातबॅट म्हणटा ताका ते पालीचो मुख्य घोडो आहा तो हे आमच्या घोड्याक मुख्य घोड्याक नाल दिता। परत आमचो मुख्य घोडो तो ताका नाल दिता आणि बाकी सगळे हात मेळवणी करता आणि तांकां ते वाजत वाजत आपल्या बरोबर घेवन ते परत ग्रावंडार येता। ग्रावंडार येवन ते परत देवाक नमन करता। मागीर ते सगळे आमचे 4 घोडे त्यांचे पालीचे, एक सातेरीचो, एक जोगेश्वरीचो आणि एक ब्राह्मणीचो, सगळे 7 घोडे हांगा येता। देवाक नमन केलें की परत ते चरवणकाराक हाडून वयता, ते आपल्या पारंपारीक जाग्यार असता त्या तेंचो तसोच सातेरीचो एक आणि केळबायचो एक, ते तशेंच हे 7 घोडे तांकां दोगांक हाडूंक वयता। ते तांकां घेवन येता तशेंच ते नाल एकामेकाचे बदलता आणि हे करता ताका आमी हातबॅट म्हणटा। परत तांकां घेवन ते आपल्या हितून घेता आणि ते सगळे टोटल 9 जाता। ते 9 घोडे परत हांगा येता, हांगा देवाक पांय पडटा, परत फुडें एक रावंड मारता आणि ते आपल्या जाग्यार ते हिवऱ्याचे, खुर्द, बुद्रुक आणि गोळाले दिवे हे तसे आपले पारंपारीक जाग्यार येवन उबे असता। तांकां ते सगळे हे 9 घोडे वचोन तांकांय भितून घेता। पयलीं ठाण्याचो घोडो आहा सातेरीचो ते तांकां हें दिता, आपलो तेंच्या पासून नाल घेता, आपलो नाल घेता आणि तांकां हातबॅट म्हणटा ताका बदलता आणि तांकां सगळ्यांक घेवन ते हांगा येता। हांगा येवन ते सगळे एकठांय जाले की हांगा देवाक हे नमन करता आणि परत ते नाचपाक सुरवात करता। ढोल ताशाच्या गजरान लोक फाटल्यान आणि फुडें घोडे हे टोटल 14 घोडे ह्या ग्रावंडार सगळे नाचत असता। जवळ जवळ 10 वरांचेर ते परत लोकांचे आंगवणी असता, किंवा पांय धुणे, घोटी भरणे अशी आंगवणी असता देवाच्यो, त्यो फारीक करपाक एके लायनीन हांगासून जवळ 50 मिटर ते झाड आहा थंय उबे रावता, लायनीन अशे उबे रावता। तेन्ना मागीर ते सगळे कितें आसता ते हे पांय धुवपाक सुरवात करता। तो पांय धुवपाचो पयलो जो मान आहा तो हांगा देसाई कुटुंबाक वयता। हांगा इनामदार देसाई कुटुंब आहा तो पयली मान करता, तो पयली पुजा करता आणि मागीर नंबरा प्रमाणे लोक आपल्या पुजा बिजा सगळ्यो करता त्यो हेज्यो घोड्यांच्यो। पुजा करून जाल्या उपरांत जवळ जवळ 12 जाता, 10 ते 2 वरां मागीर ते परत हांगा देवळा लागीं येता आणि तशेंच लायनीन अशे उबे रावता। उबे रावले की 7 भावांचे गाराण्याक सुरवात जाता। पयलीं आमचे एक सामुहीक गाराणें जाता सगळ्या 7 भावांची मेळोन की ही घोडेमोडणी बरे फीन जावं आणि आपूण तशीच आमची भावकी बरी उरोनी म्हणून। ते जाल्या उपरांत प्रत्येक कोण नवस आपले करता आणि नवस फारीक करपाकय येता। ते नवसाची गाराणी जाता, कोणी आपली कितें मागणी आसता त्यो मागणी करता आणि हांगा जवळ जवळ 2-3-4 वरां जाय सगळं गाराणी चालू आसता। 4 वरां जाली की मी हांगा सगळे घोडे आणि सगळे लोक हांगाचे सगळे ते होळये कडेन वयता। हांगा तेन्ना कोण रावना, होळये कडेन गेले की थंय ते नाचप आसता
आमचे घोडे एकदां नाचता जावं लोक नाचता, सगळ्यांक नाचपाक मेळटा. ते जालें की सगळ्यांक मागीर वरभर थंय नाचता ते. मागीर ते कितें करता, हांगा थंय लायनीन अशे उबे करता, तेंचे ओवाळणी करता, एक सामुहीक गाणें घालता की बरे भाशेन बाबा हे आमचे दिवस जाल्ले आहा घोडेमोडणी, तर ह्यान फुडें तशीच जावची म्हणून. आनी तेंचे तो अलंकार सगळो देंवयता थंयसर. ते अलंकार देंवयलो की परत ते न्हावपाक वयता न्हंयचेर. न्हाले की ते न्हावन बीन सगळे घोडे नेसलेले आहा ते लोक न्हाता. त्याच बरोबर बाकीचे लोक सगळे ते परत देवळान ग्रामदेवतेचें देवूळ आहा नवदुर्गा सातेरी थंय वयता. थंय तांकां जेवण आसता प्रसाद म्हणून. हे 5 दीस सगळ्या लोकांक घोड्यांकय आसता, त्याच बरोबर भायल्या लोकांकय सगळ्यांक आसता. आनी ते सगळे लोक थंय जेवन बिवन आपल्या घरा वयता. अशे तरेन आमचो घोडे 7 भावांची घोडेमोडणी प्रसिद्ध अशी घोडेमोडणी ही हांगा गोंयांत फामाद आसा, त्याच बरोबर कर्नाटक आनी महाराष्ट्राकय फामाद आहा. अशी 7 भावांची घोडेमोडणी बरे भाशेन आमी एकामेकाच्या सहकार्यान साजरी करता.